एक हेरिटेज हाऊस आसा पोर्चुगीज इराचे आणि ताजे समोरल्यान सारको ताजे थ्रू कसो तो रेल्वे ट्रॅक पास जाता. सो ऑल लायक ही हॅज सेड वेलसांव, कासावली आणि आरोसी ह्यो ज्यो विलेजीस आसा थंय जर तुम्ही पळयले तो पोर्तुगीज गोवाचो फील येता. म्हणजे तेन्ना गोंय कशें आशिल्लें तशेंच तें आसा. हो जो डबल ट्रॅकिंग जर केलें न्ही ते सगळे जे ताजी ती सँक्टिटी ताजी प्युरिटी ताजे सगळे जे आसा न्ही ते सगळें डिस्ट्रॉय जातले. गोळीचं काळी जर थोडे उरला थंय उरला तेय बी तुम्ही सो ह्यो सगळ्यो विलेजीस नश्ट जातल्यो, सगळे पोल्युशन जातले आणि सगळे भायले सगळे चड जातले आणि एनीवे द हेरिटेज हाऊसेस विल गो. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मुवमेंट विच द पीपल ऑफ वेलसांव, कासावली, आरोसी आर लिडिंग आणि वी हॅव टू सी दॅट दिस रेल्वे ट्रॅक इज आउट जस्ट लायक द कोंकण रेल्वे तेन्ना जालें पळय तशेंच एज्युकेशन जाय आमकां. ओके. सेंड्रा रॉड्रिक्स, तूं बाय तूं एक रेजिडेंट त्या गांवांत रावपी, तूं हें गोंयकारपण सांबाळपाचें एक निमाणें जर कोणी सोल्जर जर गोंयकार जर उरले जाल्यार ते तूं. म्हाका एक सांग, ह्या गांवांत म्हाका तुजे कडल्यान गांवचो एक आवाज जाय की कशें तुमी पळयतात हो रेल्वे ट्रॅकिंग. एका अर्दान लोक म्हणटात कितें हे गोंयकार कितेंय नाका तांकां, कांयच नाका, सगळ्याक अपोज करता म्हणून. सो तूं हें कशें पळयता? चोय हांव पयलें आय एम अ रेजिडेंट आनी आतां तुवें हे पिक्चरार तूं चोयल्यार दॅट दीस इज माय हाऊस. ओके. and this is the gate asa beautiful yes wow. Yeah, so it is almost 400 years old house. Nice. It is a heritage house. Nice. आणि तू चोयल्यार हिंगा मुखारल्यान रस्तो आसा. ओके. सो हे आता रेल्वे सांगता की तेंची प्लेस ती, this is their place, this road belongs to them, that is their property. Okay. Whereas we have got it into the description where we are claiming that the land belongs to us up to the railway track. Oh. Yes. Okay. So you have the valid document? Yes, I have the valid document saying that my property belongs right up to the railway track. Okay. And we have challenged them in the courts. Okay. But before challenging them into the courts, we have got letters from ISLR. Okay. For 46 residents. Okay. Like they had actually they had put it into the courts. Okay. Sorry, into that we have to come and claim whether that land belongs to us. So we have 46, including me, 46 residents. Okay. Have already claimed. Yes, we are claiming that. So this is in ISLR, and 15 these sessions have happened. Now on the 16th, it is the 16th session. पण ते कितें म्हणटात सर, फाल्यां तुजो जो लँड आसलो, दिस इज ए पब्लीक नॅशनल इम्पॉर्टन्स प्रोजेक्ट, तुका हे पयशे घे आनी आमी ते टेक ओवर करता म्हणटले. But they are not looking into that these are the heritage houses. Okay. And so we are the people living you are there. very firm. Yes. That आमकां आमचें घर, आमची जमीन, आमचो सबंद वाठार सांबाळपाचो आसा आनी हो आमकां दिवपाचो ना. रेल्वे डबल ट्रॅकिंग इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर गोवा. Yes, we are not ready to give it for double tracking. Very nice.